नमस्कार. आयच्या हेडोनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय वेगळो आसा आनी आज आमचे बरोबर आसात, हांवें वळख करून दिवपाची गरज ना, उदयबाब भेंब्रे. आनीक ही मुलाखत म्हाका करची अशी दिसली एका खास कारणां खातीर. खंय तरी आमी जॅक सिकेराची 100th एनिवर्सरी मनयतात आनी त्याच वेळार उदयबाबाचें स्टेटमेंट आयलें की जॅक सिकेरा इज नॉट दी फादर ऑफ ओपिनियन पोल. अ मेजर स्टेटमेंट एंड दॅट टू कमिंग फ्रॉम उदयबाब. नक्की कित्याक स्टेटमेंट केलें, हाजे फाटलो इतिहास कितें, आनी एक म्हाका दिसता आयच्या खुबश्या भुरग्यांक हो इतिहास तितलो खोलायेन खबरय ना. सो त्या इतिहासाची उजळणी जावची आनी जें येदें व्हडलें विधान केलां उदयबाबान, ताजे फाटलो मतितार्थ कितें आनी उद्देश कितें हाजेरूय भासाभास जावची म्हणून ही मुलाखत. स्वागत तुमचें. सामकी म्हूर्त पळोवन हें येदें व्हडलें स्टेटमेंट करपा फाटलें कारण कितें? प्रमोद बाब, कारण प्रश्नाचें उत्तर दिवच्या आदीं डॉक्टर जॅक सिकेरान जे तुमी सांगलें त्या प्रमाणे आज 100वी जयंती. त्या निमतान ताका आर्गां ओपप हें म्हजें कर्तव्य अशें हांव समजतां आनी ती आर्गां हांव ओपूनच ह्या प्रस्नाची उत्तर जाप दितां. हेतू असो की इतिहास बरोवन दवरपाची संवय आमकां गोंयकारांक ना, पूण हालीं सरा पळयत जाल्यार इतिहास विकृत करपाची एक वायट संवय आमकां लागल्या आनी हें खुबशें अज्ञानांतल्यान येता. इतिहासाक धरून जर कितेंय आसत ताका विरोध करपाचो प्रश्नच ना. जें कितें घडलां तें तुज्यान पुसून उडोवंक जायना आनी ना म्हणूंकय जायना. पूण जें घडूंकच ना किंवा जशें घडूंकच ना तें जर कोणूय सांगूंक लागलो तें फिक्शन जाता, तो इतिहास जायना. आनी हांगा जेन्ना कोणूय डॉक्टर जॅक सिकेराक म्हणजे ताजे विशीं सगळो मान आदर बाळगूनय बी फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणून एक ताका फावो नाशिल्लो शिल्पकार करतात किंवा ताचो विधानसभेच्या संकुलांत पुतळो उबारचो अशें मागतात, तेन्ना ते अशें भासयतात की ओपिनियन पोल हाडलो डॉक्टर जॅक सिकेरीन, ओपिनियन पोला खातीर वावर केलो डॉक्टर जॅक सिकेरीन आनी ओपिनियन पोल जिखलो ताजो एकमेव शिल्पकार डॉक्टर जॅक सिकेर. तुम्ही शब्द वापरलो फावो नाशिल्लो. कित्याक फावो नाशिल्लो म्हणटा तुमी? हो मान दिवप कित्याक फावना? हो मान फादर ऑफ ओपिनियन पोल ताका फावता तो मान दिवंकूच जाय. डेफिनेटली ताणें वावर केलो तो कोण न्हय म्हणूंक जायना, पूण तो वावर असो न्हय की तो एकमेव शिल्पकार ताका म्हणूंक जाता. एक सादी गजाल, तो कोण आशिल्लो? तो युनायटेड गोवन्स पक्षाचो अध्यक्ष. आनी मागीर जेन्ना पयली वेंचणूक जाल्या आमच्या गोंयांत 1963 तेन्ना तो विधानसभेंत विरोधी पंगडाचो फुडारी. बरोबर. म्हणटकच ताजो जो प्रभावाचो जो स्पियर आशिल्लो तो युनायटेड गोवन्साच्या समर्थकां पुरतो आनी जो गोंयचो 50% न्हय. म्हणून 12 आमदार आयले न्ही, एमजीच्या 16 आमदार आयले. 16-12चें राजकारण जालें पळय, तातूंतल्यान कळटा की ताजी शक्ती केदी आशिल्ली. म्हणटा ती ताणें वावर केलो, पूण तो एकलोच नाशिल्लो. ताजे बरोबर गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीची एक फॅक्शन आशिल्लें ज्याचें फुडारपण पुरुषोत्तम काकोडकार करताले. ताजे बरोबर राष्ट्रमत परिवार आशिल्लो की जांकां कोंकणीवादी म्हणून एक लेबल लायिल्लें. ह्या वावरांत उल्हास बुयांवाचें गोमंत कला पथक आशिल्लें जें सांस्कृतीक बाजू सांबाळटालें. ह्या वावरांत शाबू देसाय ह्या कुंकळ्ळेच्या कार्यकर्त्याचें जो मुळांत महाराष्ट्रवादी गोमंतकाचो, ताणें संघ प्रदेश ज्योत काडून लोकां भितर जागृती करून वावर केलो. आनी ह्या सगळ्याचो एकवटीत परिणाम म्हणून आमी ओपिनियन पोल जिखूंक पावले. म्हणजे अशें जर आसा, हांव तूं तो आनी कोणूय 4 जाण मेळून जेन्ना जैत जोडटात तेन्ना तुज्यान म्हाका म्हज्या एकल्याकच म्हाका फादर म्हणूंक जायना किंवा म्हजो पुतळो उबारूंक जायना. तुमी कितें म्हणटा? देर इज नो फादर ऑफ ओपिनियन. देर इज नो फादर ऑफ देर इज नो फादर ऑफ देर इज ओपिनियन. नो फादर ऑफ कोणाकच एका व्यक्तीक आमी ते श्रेय दिवपाक शकना. दिवंक शकनात गोंयकारां मदीं. आतां तूं फादर म्हणून कोणूय सोदूनच काडटलो जाल्यार तो जवाहरलाल नेहरूक तेन्ना बोट दाखोवं येता. काडटलो जाल्यार म्हजे नदरेन ताजी गरज ना. पूण काडटलोच जाल्यार कित्याक गोंयच्या राजकीय फुडाराचो प्रश्न कोण ठरयतलो असो प्रश्न जेन्ना ताका गोंयांतूच आयिल्ले कडेन प्रेस कॉन्फरन्सांत विचारला तेन्ना ताणें सांगलां हें गोंयचो लोक ठरयतलो. आतां ताणें अरेंजमेंट सांगूना
किंवा ओपिनियन पोल ही उतरां वापरूंक ना. पूण गोंयचो लोक ठरयतलो हातूंत भितर जर हें सगळें अभिप्रेत आसा जाल्यार ताका बोट दाखोवं येता. तुम्ही म्हणटात की कितें की त्या टायमार ते देशाचे प्रधानमंत्री आशिल्ले आनी तांणी ही गजाल करपाक चालना दिली म्हणून तांकां श्रेय दिवपाक शकता. तरीकय फादर म्हणपाची गरज ना. ओपिनियन पोल मागीर हे खंयच्यान आयलें की फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणजे आता कारण नवीन जी पिळगी आसा तांणी तर ल्हानपणासान व्हड जाता मेरेन जॅक सिकेरा इज द फादर ऑफ ओपिनियन पोल हेंच आयकलें आसतलें. सो तो संस्कारच तसो जाल्लो आसतलो. हे खंयच्यान आयलें? हाजी गजाल अशी की खुद्द डॉक्टर जॅक सिकेरीचे जे सांगाती आशिल्ले किंवा युनायटेड गोवन्साचे जे आमदार आशिल्ले तांणी केन्नाच डॉक्टर जॅक सिकेराक फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणूना. हें हालींसरा सुरू जालां आनी सुरू कोणा कडल्यान जालां की जे घडये ओपिनियन पोला वेळार सामके पाळण्यांतले किंवा शाळेंत वचपी भुरगे आशिल्ले वो ओपिनियन पोला उपरांत जल्माक आयल्यात, जांकां ओपिनियन पोल कसो आयलो हो इतिहास खबर ना आनी ह्या ओपिनियन पोलाच्या वावरांत डॉक्टर जॅक सिकेराचो रोल खबर ना कितें तो, त्या लोकांनी हें ताजेर थापलां. फादर म्हणटा कित्याक लागून? राजकारण आसा हाजे फाटल्यान कितें आसा? हाजे फाटल्यान राजकारण आसूं लेबल तयार करपा फाटलो उद्देश कितें? एक संकुचित नदर आसूं येता की संकुचित नदर इतलीच की ओपिनियन पोलाचो वावर एनालायज करपाक शकनाशिल्ल्यान जो लिडर म्हणून तांणी मानलो त्या वेळार किंवा एका विशिश्ट घटकान मानलो गोंयच्या समाजाच्या, त्या घटकाक दिसता की सगळें श्रेय ताका फावता तो शिल्पकार म्हणून. हे प्रयत्न हे खुबशें अज्ञान आनीक थोडेशें श्रेय आपल्या मनशाक दिवपाचो प्रयत्न, चडशें अज्ञान. राजकारण ना हातूंत भितर खास राजकारण आसुशें दिसना म्हाका. आतां राजकारण खंय येता? जोझेफ सिक्वेरा कळंगुटे सरपंच म्हणून डॉक्टर जॅक सिकेराचो पुतळो उबारता आनी मायकल लोबो कळंगुटेचो आमदार विधानसभेच्या संकुलान डॉक्टर जॅक सिकेरीचो पुतळो उबार म्हणून सांगता. हें दोगांय भितरलें राजकारण आनी त्या राजकारणांतलें खेळणें पळय आसा ताका थंय डॉक्टर जॅक सिकेरा काडटा. तुमी कितें म्हणटात? विधानसभेच्या संकुलांत सुद्दां जॅक सिकेराचो पुतळो आसपाची गरज ना? फावना कित्याक? डजंट डिजर्व इट. यू आर सेइंग इट डजंट डिजर्व इट. जॅक सिकेरा डजंट डिजर्व इट. कारण जर तसो पुतळो उबारतलो जाल्यार डॉक्टर जॅक सिकेरा बरोबर आनी कितलेशेच पुतळे उबारचे पडटले. एका डॉक्टर जॅक सिकेराचो पुतळो उबारप सोबना. आतां प्रमोद बाब तूं म्हाका फुडें एकादें विचारीत भाऊसाहेब बांदोडकराचो कित्याक उबारला? बरोबर, दॅट वॉज माय ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन. पयलो मुख्यमंत्री गोंयचो आनी जेन्ना विधानसभा हांगा आशिल्ली तेन्ना हांगा पुतळो उबारिल्लो. आतां कॉम्प्लेक्स थंय गेला म्हणटच थंय पुतळो उबारलो. गोंयचो लोकशाही मार्गान निवडून आयिल्लो पयलो मुख्यमंत्री. तोच मान पयल्या विरोधी पक्ष फुडाऱ्याक फावो जायना म्हाका दिसना. कारण मुख्यमंत्री पद आनी विरोधी पंगडाचे फुडाऱ्याचें स्थान ही दोन खूब वेगळ्या पावंड्यार उरतात आनी ताका लागून ताजो मान विधानसभेंतय दिवंक जाय, ताका विधानसभे भायरूय दिवंक जाय आनी तशी वेवस्था आसा आमच्या संविधानांत आनी पद्दतींत लोकशायेंत. पूण पुतळो उबारपाचें इतलें तें स्थान न्हय. कारण हांव जाल्यार म्हणन की ताजो उबारतले जाल्यार ताज्याच बरोबर पुरुषोत्तम काकोडकराचोय उबारचो पडटलो की जो चड इन्स्ट्रुमेंटल आसा दोतोर जॅक सिकेरी परस ओपिनियन पोल हाडपाक. ओपिनियन पोल हो शब्द आहा ना तो प्रचलीत जाला सारको, पण कायद्यान ओपिनियन पोल ह्या शब्दाक कितें अर्थ आसा किंवा ताका कायद्यान ताका जेन्ना ओपिनियन पोल आमी घेतलो तेन्ना कितें स्थान आशिल्लें? आसा आनी तें एक खेरीत प्रकरण जें आमच्या देशांत घडलें अशें जाका दुसरें समांतर आनी घडणूक ना. आनी घडलें तें अशें की पयलीं काँग्रेस पार्लिमेंटरी बोर्डान ठरयलें की वेंचणूक घेवन गोंयचो हो प्रश्न सोडोवचो, जाका विरोध जालो. आनी नॅचरली तो डॉक्टर जॅक सिकेरान केलो, तांच्या पक्षान केलो, तो काँग्रेसीच्या एंटी मर्जर फॅक्शनान केलो,
तो राष्ट्रमत परिवारान केलो, सगळ्यांनी केलो. जो जो विलिनीकरणाक विरोध करतालो त्या त्या सगळ्यांनी त्या केलो. मनशान तो विरोध केलो, कित्याक वेंचणुकेन हो प्रश्न सुटना. पूण तें प्रकरण तशेंच उरलें कांय तेंप. आनी ही खबर लाल बहादूर शास्त्री प्रधानमंत्री आसतना. मागीर लाल बहादूर शास्त्री अकस्मात गेले आनी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जाली. तरी आसतना तो प्रश्न उरलो. हाका चालना दिवपाचें जें काम आसा तें केलें पुरुषोत्तम काकोडकरांनी. पयलीं काँग्रेस पार्लमेंटरी बोर्डाची एक डिसिजन आशिल्लें 1964 जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री आसतना. त्याच वर्सा गेल्यात ते मागीर मे म्हयन्यांत. पूण ताजे पयलींचें की 10 वर्सां तरी गोंयच्या राजकीय फुडाराच्या प्रश्नाक हात लावचो न्हय म्हणून. म्हणटकच हो निर्णय जालो तेन्ना तें धोरण बदल्लेशें जालें ना. बरोबर. म्हणटच जें भाऊ काकोडकराक खटकलें आनी तांणी प्रयत्न केलो की हें बरोबर न्हय म्हणून. आनीक दुसरें, जर निर्णयच करतले तो लोकांनी निर्णय घेवंक जाय, वेंचणुकेंतल्यान न्ही, दुसरो कितेंय मार्ग आसूंक जाय. पूण हाजे विशीं पक्ष कांयच करना जालो. ह्या फ्रस्ट्रेशनांतल्यान ते मागीर ऋषिकेशाक गेले. आनी ऋषिकेशाच्यान येतकच ते पयलीं काँग्रेसचे अध्यक्ष कामराज हांकां मेळ्ळे. आनीक कामराजांनी आनी तांची बाजू आयकून घेतली आनी तांकां सांगलें की हो विशय पक्षाचो व्हरून आतां हो विशय सरकारा कडेन आसा. बरोबर. ते इंदिरा गांधीक वचून मेळ्ळे प्रधानमंत्री ह्या नात्यान. आनीक तांणी सांगलें भाऊ काकोडकराक, हें तांणी आपल्या मुलाखतींत सांगिल्लें आसा आनी रिकॉर्ड जाल्लें आसा की पळय, हो निर्णय लाल बहादूर शास्त्रीच्या वेळार जाल्लो आसा आनी तांणी स्पश्ट बरोवन दवरलां की हाजे भायर दुसरे खंयच्याच तरेन हो गोंयचो प्रश्न सोडोवचो प्रोविजन ना सध्या तरी कायद्या भितर प्रोविजन ना. म्हणटकच आपूण ह्या विशीं कांय करूंक शकना. म्हणटकच भाऊ काकोडकार मोरारजी भाई देसाया म्हऱ्यान गेले, कित्याक काँग्रेसींतले नंबर 2 लिडर ते आशिल्ले. तांणी जवळ जवळ तीच भाशा वापरली, कॅबिनेट डिसिजन इज कॅबिनेट डिसिजन. मिस्टर काकोडकर, यू एपियर टू बी कन्फ्युज्ड. ही उतरां मोरारजी भाईची तांणी कोट केल्या. म्हणटकच कांय करूंक जायना. आपूण कांय करूंक शकना. पूण समजुया दुसऱ्यान कोणेंय प्रयत्न केलो जाल्यार तुमी विरोध करतले ना. ह्या आश्वासनाचेर भाऊ काकोडकार सका पाटील हांकां मेळ्ळे आनी रोखडीच पार्लमेंटरी बोर्डाची मिटींग गोंयच्या संबंदान निर्णय घेवपा खातीर जावपाची आशिल्ली. थंय तांणी तांकां सांगलें की हें बरोबर न्ही, तांकांय तें पटलें. आनी थंय सका पाटील हांणी मांडलें की हो प्रश्न वेंचणुकेन सोडोवचो न्हय, हो प्रश्न फक्त एक इशू लोकां मुखार दवरून सोडोवचो. तांणी ओपिनियन पोल हें नांव सुचयलें ना. फक्त विलिनीकरणाचोच मुद्दो लोकां मुखार दवरून थंय काय ना हें विचारचें. आनी हें मान्य जालें. आनी मागीर कॅबिनेटीन जें पयलीं डिसिजन घेतिल्लें वेंचणुकेचें तें फाटीं पडलें. आतां प्रश्न तुमी विचारलो तो एक्झॅक्टली की आमच्या संविधानांत खंयच तजवीज ना ओपिनियन पोल घेवपाची. म्हणटकच कशें कायदो नासतना कांय करूं जायना. म्हणून भारत सरकारान गोवा दमन दीव ओपिनियन पोल एक्ट नांवाचो कायदो पास करून घेतलो. लोकसभेन तो 1 डिसेंबर 1966 पास केलो आनी राज्यसभेन 7 डिसेंबर 1966. आनीक गोंयच्या लोकांची मागणी आशिल्ली फेब्रुवारी मेरेन जावचो पोल म्हणून. पूण भारत सरकारान कित्याक म्हणून खबर ना 16 जानेवारी ही तारीख ठरयली आनी त्या प्रमाणे हो ओपिनियन पोल जालो. आतां ओपिनियन पोल ही उतरां खंय आयलीं, जेन्ना निर्णय पार्लमेंटरी बोर्डान घेतलो आनी मागीर तो कॅबिनेटींत गेलो तेन्ना कायदो करचो पडलो. कायद्यांत कितें म्हणटले हाका असो जेन्ना प्रश्न आयलो तेन्ना होम सेक्रेटरी LP सिंग आशिल्ले. तांणी ही उतरां